इतलो व्हडलो घाव कसो जालो हो म्हाका खबर ना दोतोर, पण जेन्ना हांवें तेका डायपर चेंज करतना पळयलें न्हू तेन्ना बारीकशी अशी फक्त घाव आशिल्लो, थंय बॉयल नाशिल्लो कांय नाशिल्लो. हे आशिल्ले डायलॉग म्हजे आनी त्या मम्माचे. ओके, आतां हो डायलॉग तुमी पूर्ण आयकतली. आतां हांव हांगा एक ऑडियो दवरतलें, कारण जर तुमी हो ऑडियो आयकून हो व्हिडिओ फूल आयकुना न्हू जाल्यार त्या बेबीच्या जाग्यार तुमचे बेबी आसपाक टायम लागचो ना. सो आता टायम काढात आणि ऑडिओ ऐकात. कशें जालें दूख इतलें व्हडलें? ते न्हू डॉक्टर ल्हान जाल्लेलें तें म्हाका स्कीन गेल्ली दिसली, कुळी बिळी कितें येवंक नासली तेका. ना हांव तेका क्लीन करतना पळयलें की ती स्कीन गेल्लेली तेची. जेन्ना ती न्हांवपाक घालता पळय तेन्ना ते व्हडले जायत गेले. तिका सांगलेलें की धाकटुलें येयल्या हे म्हटलें पळोवन कर म्हणून. तिका म्हणल्यार कोणाक? न्हांवपाक घालपाक येता पळय ती. ओके. मागीर ती तरी आसतना तेका ती रब करीत गेली. कितें रब केलें? नाचणे हे ते कितें आसता पळय ते पावडर. ओके ओके. हेका घरा कडेन धुपार दवरता? हय हय. म्हणल्यार कोणसो घालून धुपार, आनी त्या धुपान कितें कितें घालता? फोव घालता आनी दूध घालता. मागीर ती चिटचिट करून उडना? उठता उठता. एकदा तेच्या न्हू फाटीक पडलेली. ती तेका सांगली तरी तेका फाटीक कांय जावंक ना, पण हांगा तेका ते चड जालें. ओके. ऐकलं न्हू फुल. ओके, आता झालें अशें की ह्या बेबी आमचे 1 महिने 15 दिसाचे आशिल्ले जेन्ना ते म्हाका मेळपाक आयले, आनी ही आमची फर्स्ट विजीट आशिल्ली. बेबीक पळयलें जाल्यार बेबी टोटली नॉर्मल दिसतालें. ओके, सो हांवें जेन्ना विचारलें तर तेणें म्हणलें ना दोतोर, बेबीक एक रॅश जाला कुल्याकडे. सो ताणें हात लावन दाखयलो. सो म्हाका दिसलें रेग्युलर न्ही, कुल्याकडे रॅश म्हणल्यार डायपर रॅश आसतली. आय सेड डायपर रॅश? ना दोतोर, कितें वेगळेंशें दिसता. कितें वेगळें दिसता? आय सेड घाल थंय बेडाचेर. सो ते गेले बेडाचेर, ताणें घातले. बेबीचे कपडे त्याने ओपन केले, डायपर ओपन केलो, आणि हे म्हाका दिसले. हे पळोवन तुमच्या काळजान धस्स झाले न्ही, म्हज्या काळजान डबल धस्स झाले. कारण म्हाका तेजी ती ड्रेसिंगय करपाची आशिल्ली आणि तेजी ट्रीटमेंटय करपाची आशिल्ली. आता एज अ डॉक्टर ते म्हजें कामूच, इतले धस्स जावपाची म्हाका गरज ना, पण एज अ मदर आय फेल्ट पेन. कारण ही अशी गोष्ट आसा जी आमी दर वेळा ओपीडीन म्हणत असतात की बाबा भुरग्याक अशें कितेंय करू नाका जेच्या खातीर भुरग्याक प्रॉब्लेम जातलो. जशें आमी म्हणटात तेल कानान घाल नाका, दोळ्यान काजळ घाल नाका, नाकान तेल नाल्यार कितें कितें घालतात तुमी ते घालू नाका, आंगार पीठ चोळू नाका, आंगार कितें ताते आनी कितें कितें भज्जीचे जे कितें आयटम्स तुमी लायतात ते लावू नाका, आणि भुरग्याक धुपाचेर दवरू नाका. राईट? आमी जे तुमकां सांगता ती गोष्टी तुम्ही करतातच आणि मागीर प्रॉब्लेम जावन आमच्याकडे येता. सो आता ह्या केसीन भरपूरशे आयटम्स मिक्स भाजी जाल्ली ती हांव सांगता. एक तर ह्या बेबीक न्हांवपाक घालपाक येता ती बायल तेका धुपाचेर दवरताली, आणि 15 म्हणजे हे गोष्ट जावच्या पयलीं थोड्या दिसा पयलीं एक ती किटाळी म्हणटात न्हू तुमी, दॅट इज द फ्लॅश फ्रॉम द बर्निंग कोल. ओके, किटाळी उरली आणि बेबीच्या फाटीक लागिल्ली. हे पेरंट्सांनी पळयल्ले. ओके, सो पेरंट्सांनी त्या बायलेक सांगले की बाबा तेका धुपाचेर दवरू नाका आणि ती किटाळी उठता. तर तिने म्हणलें काय ना, आम्ही इतली भुरगीं पळयलात, तुज्या वाड्यावयली सगळी भुरगीं हांव पळयता, काय जायना. भुरगीं घट जाता, रडून रडून घट जाता. ती तशी जायना, रडून रडून भुरगीं घट जायनात. ओके, सेकंडली ती जेन्ना किटाळी उडून तो बारीक वूंड जालो तो लकीली सारको झालो. पूण मागीर 15 दिसा मागीर मम्मान डायपर चेंज करताना पळयले एक वूंड जालो. पण ती म्हणपाली थंय काय बॉयलूय नाशिल्लो, थंय काय कितेंच जावं नाशिल्लें, एकदम म्हाका अशी स्कीन गेल्ली दिसली. मागीर म्हणलें थंय मलम लावना. ती म्हणपाली ना, आमी आमच्या दोतोराकडे गेली, थंय त्यांनी मलम लावपाक दिल्लें, पूण त्या मलमान ते काय सारकें जावना. अच्छा, सारकें कशें जावना? थंय मागीर कितें पीठ बीठ लायिल्लें काय? आमी विचारलें. तर म्हणपाली हा दोतोर, जी न्हांवपाक घालपाक येता ती हा थंय पीठ लायता आणि त्याने ते वूंड सारको जावपाक थंय रगडून रगडून ती तिचे वयली हे जाल्ली न्हू, हिलिंग जो हे जातालो, हिलिंग एरिया जी जाताली ती रगडून रगडून त्याने कृती काढली. आता हे जे न्हांवपाक येतात त्या बायलां खातीर म्हजो एक विनम्र विनंती आसा. एक तर तुमकां सायन्स कळना, तुम्ही चड शिकिल्ली नासतात, सो जे लोक तुमकां सांगतात न्हू थोड्यो ज्यो 4 गोष्टी हेल्थाच्या, तर प्लीज ऐकात. आय एम शुअर म्हजी एज आता 45च्या आसपास आसा, तुम्ही 60 इयर्स नाल्यार 50 इयर्साची आसत, तुम्ही म्हज्यापेक्षा सिनियर आसत, बट डेफिनेटली एक्सपिरियन्स भुरग्याचो जो पळोवन आसा न्हू तो डेफिनेटली तुमचो
आमच्यापेक्षा कमीच असतलो. कारण जर तुम्ही न्हावपाक एक 15 भुरगीं एका म्हयन्यान घालतात न्हू, तर आम्ही एका म्हयन्यान 1,000 ते 1,500 ते 2,000 भुरगीं सुद्धा पळयतात. ओके, सो ती भुरगीं पळयतात तेन्ना जो प्रॉब्लेम तुम्ही करतात तो आमच्याकडे पावता आणि त्या प्रॉब्लेमान आमकां प्रॉब्लेम ट्रीट करपाक काय इश्यू ना, पूण त्या प्रॉब्लेमान ती भुरगेच फक्त त्रास जायना त्या भुरग्याक, त्या आवय बापूय त्या फुल फॅमिलीक त्रास जाता. आणि खंय तरी डावन द लेन तुम्ही हे ते भुरग्याक त्रास जावपाक जाय म्हणून करना. तुमकां दिसता की तुम्ही जे करता त्याने भुरगे दष्टपुष्ट जाताले, पूण तशें ना. बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही करतात ते रॉंग असतात. एक म्हणल्यार हे अशें घासप, आय मीन दिस वॉज रियली समथिंग रियली म्हाका आयकुपाक सुद्धा कितें झाले घासून घासून ते एरिया क्लीन करपा पयलीं म्हटल्यार. ओके, एक म्हणल्यार तशें घासू नाकात, आंगार पीठ बीठ लावू नाका, तुम्ही तेल लायात भुरग्याक न्हावपाक घालात, इनाफ. ओके, भुरग्याक चड वांकडे तिकडे करून हें तें करून करपाची गरज ना. ओके, सरळ दवरात, मसाज करात, न्हावपाक घालात. धुवपाचें तर बिलकुल दवरपाचें ना. ओके, भुरग्याच्या कानान नाकान फुंकर मारू नाका, तेल घालू नाका, दोळ्या भितर काजळ घालू नाका. ओके, जसे नवीन नवीन युग येता न्हू, थोड्यो चेंजीस तुम्ही करपाक जाय. आणि एज इट इज आम्ही तुमकां तुमचें काम कमी करपाक सांगता. तुमचे जे पेरंट्स आसात जे तुमकां पेमेंट करतात ती पेमेंट तितलीच करतली, पण तुमचें काम कमी जातलें. सो आयकून घेयात. ओके, दुसरें म्हणल्यार हे केसीचे मागीर फुडें कितें जालें, मागीर घासून घासून थंयची ती स्किन गेली, कात गेली आनी थंय एक व्हडलो खड्डो कसो पडलो जो तुमकां हांगा दिसता. ओके, आतां हितून थोड्यो गोष्टी शिकपाचो अशें म्हणल्यार प्रॉब्लेम कळ्ळें केलें. एक तर धुपान केलें, सो तुम्ही धूप लावपाचो ना. दुसरें ती पिठी, चली भुरगे आसा, आंगार केस आसा, गोरे जावपाक जाय तशें नासता. ओके, तुम्ही जर पिठी लायली म्हणून भुरगे गोरे जावचे ना, तुम्ही जर धूप लायलो म्हणून भुरग्याचे लंग्स अशे घटघट जावचे ना. भुरगे जर धूप दिवनूच भुरग्याचे लंग्स घट झाले आसतले जाल्यार आजूबाजू खंय सगळीकडे धूप आसता थंय म्हणजे धुवर आसता थंय उरया ना भुरग्याक, तशें जायना. आणि त्या धुपान उलट तुम्ही कितें कितें गोष्टी घालतात, वोवा आणि कितें कितें घालतात, इट्स व्हेरी इरिटेटिंग टू द नोज. ओके, सो बेस्ट इज करू नका त्यो गोष्टी. आणि हो असलोच एक लॉंग व्हिडिओ मी हिंदीन खूप वर्सां पयलीं केल्लो, तो म्हणजे हिंदी डॉक्टर पूनम व्लॉग चॅनलाचेर तुमकां मेळटलो. आणि थंय असली पॉसिबिलिटी हांवें सांगिल्ली. थिओरॉटिकल न्हू, आमी पळयलो, पूण तेन्ना म्हजे कडेन फोटो बिटो नाशिल्लो, पूण आता हो फोटो आसा. सो आता ह्या फोटो पळोवन तरी तुम्ही जरा अक्कल समजा, म्हणजे अकलेत घाला, हे डोक्यात घाला की आम्ही जेन्ना कितें सांगता न्ही तेन्ना तुमच्या भल्या खातीर सांगता. आणि ते हे जर भलेपण तुमकां जरा थोडे पुण्य कमवपाचे असेल जाल्यार ही व्हिडिओ त्या सगळ्या पेरंट्साक धाडात जी आता सध्या प्रेग्नंट आसात, नाल्यार त्यांची डिलिव्हरी जाल्ली आसा, ना जाल्यार ती भुरग्याची पयली 1-2 म्हयन्यान आसा आणि त्यांच्या घरांनी डुप्प बिझनेस आणि सगळो कितें मालिश बिलिश विथ बेसन वता ती तुमकां करपाकूच जाय. मालिश करात, पण प्लेन कोकोनट ऑइल, म्हाका हायफाय ऑइल हांव सांगना, प्लेन कोकोनट ऑइल जे स्वच्छ आसा तेने करात. बेबी सेफ सोप नाल्यार बॉडी वॉशीज यूज करात. ओके, आणि जर कितें थोडेसो जरी प्रॉब्लेम आसा प्लीज स्ट्रेट गो टू द डॉक्टर अँड फाइंड आउट व्हॉट इज द करेक्ट सोल्युशन टू इट. आणि सगळ्यात सिंपल, जर बाय जी न्हावपाक येता ती सारख्या तुम्ही सांगिल्ल्या त्या प्रमाणे बेबीक न्हावपाक घालना जाल्यार तिका टाटा बाय बाय म्हणपाचो टाइम आसा. बाय बाय. Thanks for watching Dr. Poonam's vlog by Dr. Poonam Sambhaji, Child Specialist, Goa.